त्याला दोन गजाली आसा. एक म्हणजे एसटी रिझर्वेशन हो विषय. एसटी समाजाचो जर आजपर्यंत गोंयचो जर तूं हे पळय म्हणजे लिबरेशन जावन आजपर्यंत एसटी समाजाक जो न्याय मेळपाक जाय तो खंयच मेळिल्लो म्हाका तरी दिसना. सरकार कोणाचेय असो आशिल्लें. सरकार एक तांची हे आसा, निग्लेक्ट आसा एसटी समाजा कडेन. आनी जेन्ना हो proposal reject जाता when it is sent that it is the reservation should have been done आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा it cannot be done, we'll wait for census. सरकारनं दोन गोष्टी मान्य करच्यो पडटल्यो. एक गोष्ट मान्य करची पडटली की सरकार अडाणी आणि तांकां हें खबर आशिल्लें नाशिल्लें खबर नाशिल्लें आनी ताणें तशेंच तें प्रपोजल धाडिल्लें हाफ हार्टेड. ऑर एल्स दे हॅव टू टेल दॅट येस वी वर अवेअर हें जावचें ना म्हणून. आनी तशेंच आमी धाडलें फक्त एक कॅरट दाखोवपाक एसटी समाजाक. दोनूच गोष्टी आसपाक शकता. ह्या दोना गोष्टी भायर ना. एक तर अडाणी सरकार किंवा मुद्दाम केल्ली चूक. हे दोन विशय आसा. आज जी सारवासारव करता, आज आमचे सभापती आणि आमचे सरकार जो सीएम म्हणटा की वी विल नॉट लेट इट गो जस्ट लाईक दॅट. आय थिंक दे आर ऑल लाईंग. म्हणजे 2024 पर्यंत एक कॅरट तांकां दाखयता की ना हें अशें फुडें जातलें. बजेटरी प्रोव्हिजन जे आसता 2000 कोटीचे ताचे 200 कोटी यूज जायना एसटी समाजाक. हे कोणाकच खबर ना. प्रॉब्ली एसटी लिडर्स आसा पळय तांणी खंय तरी हे गोष्टीक निग्लेक्ट केला आनी प्रेशरायज अजून पर्यंत करून नाशिल्लें. कारण कांय एसटी लिडर्स पयलीं जे आशिल्ले ते सरकारा बरोबर आसताले, सरकारांतलेच आसताले. आनी आज जेन्ना एसटी समाज जागृत जावपाक लागल्या, आपल्या हक्कां खातीर लढपाक लागला, तेन्ना सरकाराक जाग खडबडून आयल्या. पण सारवासारव करता, फटिंगपणां करता. सो एसटी रिझर्वेशन जो इश्यू आसा आनी बहुजन समाज ओव्हरऑल जो डील करता सरकार ज्या तरेन बहुजन समाजा कडेन पळयता, म्हाका ती खंय तरी निग्लेक्ट करता कशी दिसता. आनी एवरी टायम दॅट कॅरट इज शोन अँड द मॅटर इज पुश टू अनदर डे. दीस इज वॉट इट इज हॅपनिंग. पण आता आमकां तुमी सांगल्या प्रमाणे की एसटी समाज वॉन्ट्स टू बॉयकॉट दीस लोकसभा इलेक्शन. आय थिंक सरकार मे बी हॅपी इफ दे बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शन. जर लोकसभा इलेक्शन जर बॉयकॉट केले जाल्यार सरकार खुश आसतलो, कारण तांकां तेच जाय. अँड प्रॉबेबली दॅट इज द होल प्लॉय ऑफ डुईंग दीस सो दॅट एसटी समाज जो एक पर्सेंटेज आसा गोंयची तो बॉयकॉट करतलो इलेक्शन. ताचो फायदो कोणाक जातलो अल्टिमेटली? सरकाराक जातलो. तेन्ना म्हजी एसटी समाजा कडेन आनी तांच्या लिडर्सां कडेन मागणी आसा की तांणी इलेक्शन बॉयकॉट करचें न्ही. तांणी इलेक्शन 100% एसटी समाजातल्या लोकांनी येवन इलेक्शनात पार्टिसिपेट जावन सरकाराक बुद्ध शिकोवपाक जाय. जाल्यारच सरकार बदतलो. प्रेशर ऑफ बॉयकॉट सरकाराक पडून गेल्लें ना. सरकाराची आज जी कात आसा इतली दाट जाल्या की तांकां टिका पडून गेल्ली ना. तांकां कितें कोण उलयता ताजें पडून गेल्लें ना. आनी ताका असल्या गोष्टीचें तर पडून गेल्लें ना. आनी तातूंत एसटी समाजाचें तर मात्तूय पडून गेल्लें ना. सो बॉयकॉटिंग इलेक्शन इज नॉट अ सोल्युशन. As Aam Aadmi Party's leader, as a Goan who considers ST Samaj as integral part of Goa, we will stand by them. तांचे कितेंय डिसिजन आसा ते आमचे जे लिडर्स आसात आमचे आमी बरोबर उलोवन आमी तांचे बरोबर रावतले. पण म्हज्या एक ओपिनियन आसा की दे शूड नॉट बॉयकॉट इट. बॉयकॉटिंग इज नेवर अ सोल्युशन. जो सत्याग्रह म्हणून आशिल्लो जो पयलीं जातालो, जशें गांधीजीच्या टायमार जातालो, ब्रिटिशांक कंपेर करपाक सत्याग्रह करताले, तो सत्याग्रहाचो आज सरकाराक कितेंच फरक पडना. सरकाराक फक्त फरक पडटा जेन्ना लोक रस्त्यार येतात, जेन्ना सरकाराक दिसता की आपल्या हातल्यान बुद्ध शिकतली, तेन्नाच ताचो फरक पडटा आनी ताका राजकीय नुकसान जातलें हे जेन्ना सरकाराक दिसूंक लागता तेन्नाच भारतीय जनता पार्टीक फरक पडटा. नाजाल्यार भारतीय जनता पार्टीक कसल्याच गोष्टीचो फरक पडना. It will be a big mistake of boycotting election. This is my opinion, and I think every leader of ST समाज आणि ST समाजान हाजेर फेरविचार करपाक जाय की सरकाराक बुद्ध शिकोवपाक वोटिंग करपाक जाय.